माझें नांव कुसाजी नायक। हांव सब सेंटर मोरजे काम करता। आयज पोलियो डे आमचो। ह्यो अंगणवाडी वाडा पोलियो बूथ आसा आनी हांगासर बरो प्रतिसाद मेळटा। अजून आतां एक 35 जाण आयिल्ले आहा आतां अजून आनी आमी ह्यो लोक येवंक जाय म्हणून आमी शेनवारा शुक्रारा आमी तेंच्या घरा गेल्ले आहा। थंय बरेच तरास आमी गेल्ले आहा लोकांक सांगपाक। बरी जागृती केला तुमी। आनी तशेंच आमची बालवाडी बाई आसा न्हू, तेंची बरी मेहनत आसा, तेंचो सुद्दां हातभार आसा। हय, आनी लोक आतां एज आसा आतां आनी ह्यो पोलियो आतां पोलियो मुक्त जावपा खातीर सरकारान ह्यो पोलियो घालपाचें ठरयला। ऑलरेडी आमची इंडिया ही पोलियो मुक्त जाल्लेली आसा, पूण शेजारी राष्ट्रान बांगलादेश पाकिस्तान त्या तितलो पोलियो मुक्त जावंक ना। त्या खातीर लोक त्या सायडींतले लोक आमच्या इंडियेन येतात आनी आमकां जावं शकता म्हणून सरकारान ते वर्साचो 2 डोस दिवपाचो ठरयला। आनी ते आतां आमी लोकांक जे सांगले ते लोक आतां हांगा घालपाक येता। पल्स पोलियो आसा। सगळ्या पालकांक विनंती आसा की तांच्यांनी आपल्या भुरग्यांक घेवन ही मोहीम आमकां यशस्वी रित्या राबोवपाक सहकार्य करचें आनी आमचो भारत देश तशेंच जग पोलियो मुक्त करपाक आमकां हातभार लावपाचो। चलात तर तुमच्या भुरग्यांक घेवन लागींच्या सेंटराचेर वचून पोलियो करपाचें।